तूच बरीत काळजा आनी मोगा बरीत एकवटा भक्तीन आमी सर्या भितर देवाच्या मंदिरात खंयसर दोगवाते म्हजे नावी संगी मेळटा थंयसर हांव आसा सदां तांचे मोदेगार जेजूचे उतर आमकां प्रेरण दितले ताच्या नांवान आमी कितें मागता तें मेळटलें. मिसाची तेसावां आपल्या पहिल्या बर्थडे दिसा जियान रोड्रिगस, गॅझेलाच्या 8व्या बर्थडेक जॉयल आनी ग्लॅडिस मोंतेरो, आपल्या 30व्या काजारी एनिवर्सरीक जॉर्ज आनी आयरीन पिरेरा, फ्लॉसी पिंटो जल्मा दीस, मेरविन डिसोजा जल्मा दीस. उपकारांक मेळिल्ल्या सर्व जेजू बाळकाकार दितात. आयरीन पिंटो, फिलोमेना रोजार फेर्नांडीस, अशोक डिसोजा आनी कुटाम, अजय रायडन डिसोजा, आपल्या खासगी तेसावां खातीर बीना आनी प्रदीप, दवादेन वालेरियन रोड्रिगस पयली डेथ एनिवर्सरी, मार्गरेट रोड्रिगस, दवादेन पियाद मर्सिन डिसोजाच्या आत्म्याक पॉल डिसोजा आनी कुटाम, दवादेन रेशल लोबोच्या आत्म्या खातीर लॅन्सी आनी उरेल लोबो, दवादेन लियो आनी विन्सेंट डिसोजाच्या आत्म्या खातीर विजीत आनी कुटाम, दवादेन विन्सेंट डिकोना, दवादेन सिंथिया डिकोना, दवादेन जॉन कार्मिन डिकोना आनी ग्रेगरी दवादेन ग्रेगरी पाउलिन लस्रादो ही चारी मिसा दितात. प्रकाश डिकोना आनी कुटाम. दवादेन जाल्ल्या सर्व कुटुंबाच्या आत्म्याक जोसेफ ऑल्विन आनी प्रमिळा दांतीस हांचे सांगाता आमचे सर्व इरादे आनी गरज्यो देवा मुखार दवरया आनी देवाचो मेळिल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गान सावन आयचे हे मिसाचे बलिदान भेटोवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजूची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज इगर्ज माता सान चार्ल्स बोरोमियो हाचें स्मरण करता. 16व्या शतमानांत प्रोटेस्टंट चळवळे विरोध इगर्ज मतेक तेंको दिवन राविल्ल्या प्रमुख सांतां पैकी हो एकलो. मिलानाचो आर्च बिस्प जावन आयच्या शुभ वर्तमानान जेजून सांगचे परी आपणाचो आनी आपल्या इगर्ज मतेचो कुरीस वोवन जेजूचो पाटलाव करची विनसवण केल्लो हो सांत आयच्या पयल्या वास्मांत सांपावलून सांगचे परी आपणाक बरें दिसता तें काम आपणे विंचलेल्या उद्देशी देव पोंताक पायता म्हणल्यार हो सांतच साक्ष. तर मोगाचेनो सांत चार्ल्स बोरोमियो ह्या सांताची देख घेवन देवान आमचे उद्देशी करूंक येवचिल्लें काम करच्याक आमकांच देवाक समर्पूंक जाय जाल्ली कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया. सांगातच आयच्या दिसा आपणाच्या पात्रोनाचें पेस्त संभ्रमच्या आमच्या कोवेंताचो वडील फादर चार्ल्स सरावो हांचे पासोती आमी प्रत्येक रितीन मागया. आमी केल्ली सर्व सूख आनी पातकां आमच्या सुवणेपणान जावंक पुरो वा आमच्या स्वकुशेन जावंक पुरो देवा विरोध आनी मनशा विरोध आदारली सर्व पातकांक आमी उसारया, आमी दूख धरया. नितळ आनी बऱ्या काळजान आयचे मिसाचे बलिदान भेटोवंक आमकांच आमी आयते करया. सर्व आमी म्हणोवया. हांव पातकी देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्या
हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसोत बघेव सुद्दां संवकार मोरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करा म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची एकाकूत करू आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. Sumya kakrutka, sumya kakrutka, Krista kakrutka, Krista kakrutka, Krista kakrutka, sumya kakrutka, sumya kakrutka, sumya kakrutka. प्रार्थूया. सर्वेस्परा तुझ्या धर्मादेश भाग्यवंत चालसन दिल्लो पवित्र आत्मो तुझ्या सभेचे निरंतर पेटय. ताजे वरवेता मना आसतना तिचे रुपांतर कर आनी जेजूचो उपकार घेवन ताज्या मुखामळाचो परजळ संवसाराक दाखोवन तिका कृपा दी. आमच्या सम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. Amen. सान पावलून फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, हांव तुमचे मदें आसतना तुमी सदांच कालती जावन चल्ल्यात आनी हांव पयस आसतना आनीकी चड भियेवन आनी थरथरून तुमचे चळवळीचें काम चलयत रावा. निजाकी आपणाक बरें दिसता तें तुमी कुशीवरशें आनी पोंताक पावयशें देवच तुमचें तें वावुरता. सर्व कामां पुरपूर नासता आनी मना भितर गुणगुण नासता तुमी करा. अशें नसते आनी खोटे संतते मदें आयब नातलेली देवाची नितळ आनी निरपराधी भुरगीं तुमी जातल्यात. तांचे मदें मळबाच्या नेकेत्रा बरी संवसारार तुमी परचळतल्यात आनी जिवीत दिता तें उतर तुमी उबान धरतल्यात. असली तुमची जिणी क्रिस्ताच्या पुनर्दर्शनाच्या दिसा म्हज्या आनंदाक कारण जातली तें सहज. अशें रंगस्थळार हांव धांवलां तें बेस्तें जावंक ना वा म्हजें खस वावट व्यर्थ जावंक ना म्हूण तुमीच रुजवात जावंक पावतल्यात. भावार्थ म्हणटात त्या तुमच्या बलिदानांत म्हजें रगत वारोवन सहभेटवणी करूंक पडत तर म्हाका संतोश. तुमच्या समेस्त सांगता हांव धादोशी म्हणयेत तशेंच तुमी संतोश बरीत जावन म्हजे सांगता धादोशी जाया. देवाचें उतर हें देवाचे उपकार. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक. हेर कोणाक हांवें भियोंक जाय? सर्वेस्परस म्हज्या जिविताचो खांबो हेर कोणाक हांवें कांपोवंक जाय? सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक. हो उपकार म्हजी एकच आशा. रावोंक हांवें सोम्याचे घरी सगळी म्हजी जिणी. सर्वेस्पराची गोडसाण साकून भोगच्याक त्या देव मंदिरांत ताची जाप म्हाका मेळच्याक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक. ह्या जिवितांतच सर्वेस्पराची दया माया हांव भोगूंक पावतलों. इतलें हांव बरवसून आसा. सर्वेस्पराची वाट पळोवन राव, धैर्य घे, दृढ राव आनी सर्वेस्पराची वाट पळोवन राव. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक. जय 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 दया देवा. जय 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 क्रिस्ताया.
जय 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 पवित्र क्रिस्ताच्या नांवा पासत तुम्ही अकमान मोक्षात जाल्यार तुम्ही खरीच भागी, कित्याक देवाचो आत्मो तुमचेर वस्ती करनासा. जय 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 दुनिया देवा, जय 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 प्रेसाराया, जय 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 पवित्र सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोय आसो. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुम्या. एक दीस लोकांचे व्हड जम जेजूच्या फाटल्यान वेतले. तो व्हड पाटिंगोवन तांकां तो सांगे लागलो, जर कोणी म्हजे सरशीन येता पूण आपल्या आवय बापयक, बायल भुरग्यांक, बाबा भयणीक आनी आपणाकच फाट करिना तर ताज्यान म्हजो शिष्य जावंक नजो. जो कोण आपलो कुरीस वा म्हज्या फाटल्यान येना ताज्यान म्हजो शिष्य जावंक नजो. तुमच्या पैकी कोणी एकलो एक बुरूज बांदूंक अपेक्षीत जाल्यार तें आखेर करूंक आपणा लागीं आस्पाद आसा गी ना हें समजूंक पयलेंच बसून गरज आसल्या खर्चाचो अंदाज करता न्ही. ना तर बुनयाद घाल्ले उपरांत काम आखेर करूंक ताका तांक ना जाय जाल्यार पळयतले सकडी ताका केंडून ह्या मनशान बांदूंक सुरू केलें पूण आखेर करूंक ताज्यान जालें ना अशें म्हणटले. अथवा कोणी राय दुसऱ्या एका रायाचेर झुजूंक वेता जाल्यार 10,000 शिपाई घेवन 20,000ची फौज हाडून येताल्या आपणाच्या मुखार रावूंक जाता गी ना तें पयलेंच बसून आलोचन करिना जायत. ना तर शत्रू राय पयस आसतनाच हो राय दूद धाडन ताज्या लागीं राजेची शर्तां विचारिना जायत. तेच परी तुमच्या मदल्या कोणानी आपणा लागीं कितें आसा तें सगळें सांडल्या करीत म्हजो शिष्य जावंक नजो. देवाचे उतार हे वखणी तुका क्रिस्ता. 1948 इस्वेंत एक बोव व्हड रिलिजियस धर्म भयणीचो मेळ प्रारंभ जाता आनी हाज्या फाटल्यान आसली एक स्त्री टिचर जावन वावर करतली ती स्त्री एक धर्म भयण. देवान म्हाका दुसरेंच आपोवणें दिलां त्या देखून आपणान जीवन असलो तो धर्म मेळ सोडून नवो धर्म मेळ प्रारंभ करीचे म्हणलें ते चिंताप आयले उपरांत आपणाचे सर्व आपणाचे फ्युचर कश्ट नातलें तें व्हडलें जिवीत सकडी सोडून नवें जिवीत आपणायता. ती जावन आसा एक विसवणी त्या धर्म भयणीन केल्ली आनी ती जावन आसा कलकत्ताची सांत तेरेज. तिणें केल्ल्या एका विसवण्या निमती आज आमी पळयता सरी सुमार 7 दशकां उतरले उपरांत तिच्या एका विसवणे निमती संवसारांत जायतें बरेंपण जालें. लाखाकटले लोक तिजे तावन मोग लाभता. मरतल्या लोकांक वा मरणाच्या तणीर आसल्या लोकांक ती आसरो जाता. भुरग्यांक आवय बापूय नातल्या अनाथ भुरग्यांक आवय जाता आनी जायत्या लोकांक तिजे तावन बरेंपण लाभता. पूण निर्धार एका व्यक्तीचो परिणाम 1000 लाखांगांतल्या लोकांचो. आयची दोनूय वचपां आमकां विसवणेच्या विशयांत सांगतात. विसवण आमी करूंक जाय, सारकी विसवण करूंक जाय. जर तर हांवें विसवण केल्यार कितें म्हाका लाभतलें
वा हांवें विसवण करीत तर खंयच्या रितीर हांवें विसवण करीत जाय. आयच्या वांजेलाच्या वयर थोडो नियाळ आमी करया. आयच्या वांजेलांत आमी पळयता लुकाचो वांजेल अध्याय 14 हाजें बॅकग्रावंड कितें, पाठातळ कितें. जेजू बरें करीस वेताना जेरुसलेमाच्या कुशीन ताजी निमाणी पायण प्रारंभ करता. जेजू जेरुसलेमा कुशीन पायण प्रारंभ करतना जेरुसलेमांत कितें जर जावंक आसा, आपणान मरोंक आसा, तिसऱ्या दिसा आपणान पुनर्जीवन जावंक आसा म्हणलें सत जेजूक कळीत आसलें. त्या देखून जेरुसलेमाच्या कुशीन तो परतता. पूण लोक ताच्या फाटल्यान येता. लोकांक जाय हो जावन आसा मॅजिशियन, हो जावन आसा धाकटेर, हो जावन आसा बरो करसो मनीस, हो जावन आसा बऱ्यो काणयो सांगता, हो बरो टिचींग दिता. आमच्या जुदेवांच्या लिडरा वरी न्हय, पूण हाजे उतरां आयकूंक बरी जातात. त्या देखून जेरुसलेमाक गेल्ले वरीस हाका आमी राय करूंक जाय. जर तर हाज्या फाटल्यान रावल्यार आमकां बरेंपण आसा. आमकां कांय मंत्रीचो स्थान मेळात, आमकां कांय आमच्या पर्सनल लायफांत कांय बरेंपण जायत, त्या देखून लोक जेजूचो फाटलाव करता. आनी अशें फाटलाव केल्ल्या लोकांक जेजू थोडी उतरां दिता. कोण म्हजो फाटलाव करूंक योग्य. जर तर म्हजो तुमी फाटलाव करीत जाय तर कसली विसवण हांवें करूंक जाय. पयले सुवातेर जर तर जेजूच्या फाटल्यान आमी समकता तर थोडी विसवण आमी करूंक जाय. आनी विसवणेचो पयलो गांस जावन आसा, हांवें संवसाराच्या सुखाक लाभदोंक नजो. दुसरें, हांवें म्हज्याच आवय बापूय, भाव भयणी वा म्हजीच भुरगीं, म्हजीच बायल वा घोव ही हांणी म्हज्या विसवणेक आडखळ जावंक नजो. जर तर जेजू आयच्या वांजेला सांगता तर तुज्याच आवय बापायक, बायले भुरग्यांक, भाव भयणीक आनी आपणाकच. जेजू चवथ्या उपादेसा विरोध येता गे. जर तर हांव जेजूचो फाटलावदारी जावंक आशेता आनी म्हजी वाट आनी म्हजी विसवणी सारकी आसा म्हणून म्हाका कळीत आसा आनी कितेंच जेजू खातीर हांव करूंक तयार आसा तर देवाच्या वयर आसलो तो मोग चड जायचे शिवाय म्हजी आवय बापूय, म्हजी भाव भयणी, म्हजें कुटुंब म्हाका अडकळ जावंक नजो. कशें अडकळ जावंक नजो. जर तर हांवें उपास करूंक चिंतला तर म्हज्या पातकां खातीर, देवा खातीर म्हजी कूड दंडवन उपवास हांव करता तर म्हजे आवय बापूय वा म्हजी भाव भयणी, म्हज्या कुटुंबाच्यांनी जर तर ते ओपोज केल्यार हांवें कंटिन्यू करूंक जाय. जर तर विसवणी हांव देवाक करता तर पयलें स्थान म्हज्या विसवणेन देवाक दिवंक जाय. आनी तिसरो गांस विसवणेंत हांवें म्हाकाच नेगार करूंक जाय. म्हजी आशा, म्हजी प्लॅनां, म्हजें बरेंपण, म्हजी व्हडली व्हडली योजना, म्हाका कितें तो लाभ मेळत म्हणल्यार चिंता पळय, हें सर्व चिंता हांवें पयस करूंक जाय, म्हाकाच हांवें नेकार करूंक जाय. तो वेळ मात्र हांव जेजूचो पाटलाव करूंक शकता. त्या देखून विसवणी म्हजी देव म्हज्या वयर ताजी विसवणी घालिना. विसवणी हांवें करूंक जाय. जर तर हांव विसवणी करता तर म्हाका हातूंत यथेश्ट प्रतिफळ लाभतलो. मातेवाचो वांजेल अध्याय 19 वळ 20 आनी 7 आमी पळयता. आपोस्तल जेजू लागीं सारतात, सोम्या तुज्या खातीर आमी सक्कडी सोडलां, आमचें घर बायल भुरगीं सक्कडी सोडून आमी पाटलाव करता, तर आमकां कितें लाभतलें. जेजूच्या शिसांनी विसवणी केल्ली आनी तेसी सारता तर आमकां कितें लाभतलें. जेजू तांकां सांगता, जें कितें तुमी सोडलां, मनशा पोतू ह्या संवसारी परत येताना तुमकां 100 वांट्यांनी लाभतलें आनी हाज्या की वयर सावन सासणीक जिवीत तुमकां लाभतलें. तुमी 12 जण 12 कुळयेन बसून जड्जी जातल्यात आनी ही जावन आसा कुरव जेजू क्रिस्तान आमकां दिवचो. ताजो पाटलाव केल्ल्याक
संवसारीक कुरोव न्ही बगार जेजू क्रिस्त असो कुरोव दुसरो असो त्या देखून मोगाचें न्हू हांव एक येसाक हांवें म्हजी विसवणी करूंक जाय म्हजे सांगात हांगा भाव आसात सेमिनरिस्ट आसात तांणी तांची विसवणी करूंक जाय तुमी लायक तुमी तुमची विसवणी करूंक जाय एक लायक जावन हांव जेजूक विसतां तर एक लायक जिवीत हांवें जिवंक जाय बऱ्या रितीन हांवें जिवंक जाय आनी म्हजें लायक जिवीत जेजूक समर्पिल्लें जेजूक मोगाचें जावंक साध्य आसा त्या देखून मोगाचें न्हू जेजूक आमी विसरून काडया जेजूची हातेर आमी जावया आमच्या खासगी जिवितांत जेजूच्या उतरा प्रमाण आमचें जिवीत बांदून हाडया ही जावन आसा व्हड एक विसवणी आज आमी करूंक जाय आसची अशें देवाक जेजू क्रिस्ताक मानवोंचे तसली चिणी आमी चेवया आनी सर्गींचे दायज आमचे करून घेवया Sondo takkan soai Bapa tuka beteta Krista cekudin undu wan bedlum Bapa amkan dimun pereta Svikar ker Bapa undu wan Service para Deva Dinwastam tuka Udar ponantu Endenin dilyayamka Deni sagli amchi Tuka beteta Mai pasanti sagli Svikar karmun magta Maya moganami Jiya samsara Bapa la बैदयेन तुझो आदार म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पजोदारा देवा बापाक मानता दसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी नेमे आमच्या निच्या फूल शुभेच्छा दवा सर्वस्व मानून घेवन बापा आमच्या ससणी गवळ्या भगवंत चार्ल्स ताज्या परजेसो गवळी आपल्या पासोद आनी आपल्या परजे पासोद भेटयतलो तेंच बलिदान तुका आमी भेट समर्पिता ह्या बलये वरवीं जशें ताजी गवळी कुर्बा आनी हेर सगूण तुवें वाडयली तशेंच आमच्या गवळ्याची उर्बा पेटय आनी आमच्या जण एकल्याच्या अभ्यासांत गरज तें सगूण वाडोवन आमचें जिवीत फळां बरीत कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस पर तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराते उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया वैशामी करूं फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो चार्ल्स तुज्या भक्तांच्या मनाक ही परब समरूंक आनी तुजे पवी सभेक तूं फावो करताय ताजे पुण्यवंत जिवीत आमकां तेर दिता आनी ताजी शिकोवण आमचे गिन्यान उजवाडयता ताज्या मागणाच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय देखून देवदूत आनी भक्त सांगाते निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता Povit, 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंच रगी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नवे तथा जय उंच रगी तुका जय जय बापा करोस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धडून ही दणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका नव्यान दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसोद समर्पूंची
त्याच परी चवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत, पातकांचे बक्षाणे मेळच्याक तुमचे पासूत आनी सुमेस्त मनशा पासूत ते वारवतले, हे म्हज्या उगडासा करात. बावर्तसो गोड परगटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोनावरवी तुवे आमकां सोडलाय सोमिया. संसाराच्या सडवंदारा आमची सडवण कर. बापा जेजूच्या मरणासानी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत सोडून आनी सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतेला आमकां सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या बरोबर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वस्पराख्या पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, पिटा पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे येजाकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भाऊ भयणीची एकागूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या परजळेतून मोकामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. हांव कार्य देवाच्या माये संगाती बगेवन धर्मदुतांनी सर उकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगात तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास सोतय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनात. आमेन. आमच्या सोडूंदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर्घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेला बक्षितांव तशें आमचे पातकां बगोस आनी आमकां तांड्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सरस्परसर वायटांतली आमकां निवादाय करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या बागेर आमच्या सोडूंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवच्या रथरेखतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कोळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्या राजवर्गी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनात. सोमे जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दियेन एकवटान सांबाळ. तूं जी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमेची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकळूत कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकळूत कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो जावन आसा सुमी जेजू क्रिस्त, देवाची शिळे संसाराचे पाप काडलेली. ह्या शिळेच्या जेवणाक आपण मेळिल्ली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुमच्या उतरांच्या म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांच्या म्हाका भलायकी मेळटली. कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये.
तूं म्हज्या काळजांत आसा हें म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदींच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. राखून आसा सोम्या तुज्या येण्या अत्रेगान हांव लालेवन आसा दुनिया तुका सेमच्या अंतराच्या जिवितांत्या प्रकाशुजो फांकय सर्गीच्या त्या जीवनाक तुज्या सोम्या म्हाका बसय काळीज मोचे राखून आसा सोम्या तुज्या येण्या अत्रेगान हांव लालेवन आसा दुनिया तुका सेमच्या. प्रार्थुया. काकुळदरा देवा, सर्गींच्या बापा, तुवें वेंचून काडलेल्या गवळ्या बागेवंत चालसान आपल्या मानेरपणाच्या विश्वासपणाची आनी प्रितीमोगाची करण्यानी उमेदीन परजळीत देख आमकां दिल्या. आमी आमच्या बेसाच्या कायद्यांनी विश्वासी रावूंक आनी प्रितीमोगाच्या करण्यानी आमचें जिवीत बरोवंक आतां घेतल्या जेजूच्या मांसा रक्ताच्या जेवणा वरवीं नवी घटाय आमकां दी. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सरस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्वोद्वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता. हरली घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता. भक्तीन गितां हांव संतोषाची सोम्या तुका हांव वर्णिता. भावात म्हजो दंडळटाना सोम्या तुका हांव भोग मारता. तुका म्हज्या देवाक वळखता. दिल्ये पडोन नामान करता. हरली घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता. भक्तीन गितां हांव संतोषाची सोम्या तुका हांव वर्णिता. मोगाय पुता सोवे आमकां बरे आशिर्वाद दिव आमकां. भगवान पुरुषाचे कृपेन आमकां आमच्या दुआ आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन.